मडकय म्हालवाड्यावेल्या शाळेची राखणेवणत कोसळून शाळेच्या वणटीकय वेरो गेल्यात. बेरेस्तारा रातीकडेन पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसात ही गजाल घडली. रातचो वेळ आशिल्ल्यान भुरगीं शाळेत नाशिल्लीं म्हूण भुरग्यांचो वेळ बरो. अधिकाऱ्यांनी येवन इन्स्पेक्शन केलें. वणटीक वेरो गेल्ल्यान भुरग्यांक सध्या त्या शाळेत दवरप शक्य ना. बेरेस्तारा राती पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसात मडकय महालवाड्यावेल्या प्राथमीक शाळेची राखणे वणट कोसळून शाळेचेर पडली. वणत पडून मार बशिल्ल्यान शाळेचे वणटीकय वेरो गेल्यात. रात्री पाऊस खूप पडला हांगा. कंपाऊंड जो बांधलेला तो भिंतीर पडला, तो कोसळांनी भिंतीर पडला. वणत पळयल्यार शाळेच्या भुरग्यांक हे शाळेत धाडप म्हणल्यार भय. भुरग्यांचे वर्ग सध्या दुसरे कडेन हलोवपाचे थारायला. धोका म्हणल्यार तेजे हे आसा न्हू, बीम आसा न्हू हे चिऱ्यांचे, ते ऑलरेडी डॅमेज जाल्ले आसा. भयानक कितें तरी आसा म्हणून ताका लागून आमी तांकां भायर बसयल्या. आनी थोड्या दिसांनी आमी एक सगळ्या लोकांक सांगून गांवच्या तेंचे आनी खंय तरी अरेंजमेंट करपाक सोदता. कित्याक केन्ना पावस पडलो की आनी केन्ना तरी चड मोठें हें जावपाक आसा न्हू. गजाल कळ्ळे उपरांत PWD आनी शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी इन्स्पेक्शन केले. शाळेची इमारत रोखडीच परत जाग्यार घालपाचे उतर तांणी दिला. एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे लोक येयल्ले पळय न्हू, साहेब लोक, JE तांकां सांगला आनी तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलां आनी तेणी रोखडेच तेणी हात घालून आमचें काम स्टार्ट करता म्हणल्यार फाल्यांच्यान परवाच्यान सुमार. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मडगांव पालिकेच्या बसकेंत शारांतलो कोयर एकठांय करप आनी अकाउंट ऑफिसराच्या पगारावेल्यान बरोचो बोवाळ जालो. शारांतलीं घरां आनी हॉटेलांची म्हायती एकठांय करपा खातीर टेंडर काडपाचें थारलां. जानेवारी सावन हॉटेलांचो कोयर एकठांय करपा खातीर दर वाडोवपाचो निर्णय पालिकेन घेतला. पालिकेन शुक्रारा खासा बसका घेतली. Fruit tenders for data collection of houses, आता डोर टू डोर तर गार्बेज कलेक्शन जातलें. जाल्यार आमकां तो डेटा जायो, कितलीं घरां आसा, कितलीं बिजनेस एस्टाब्लिशमेंट आसा. सो तो डेटा घेवपाक आमी टेंडर फ्रूट करपा खातीर आमी हॉटेलाची गार्बेज कलेक्ट करता. जालीं 3 वर्सां. तेजे पयलीं बंद जाली, तेजे पयलीं घेताले. सो हे गार्बेज कलेक्शन करता पूण तेजे पयशे कलेक्शन जावना अजून. सो ती फाटले एरियर्स आसा खुबशे. ते एरियर्स बील काडून धाड सांगल्या. विथीन 15 days तेंचे ते पेमेंट करपाक जाय. आमकां ते ओवर टायम दिवचे पडटा ड्रायव्हराक, वर्कर्सांक आनी गाडयेक वयता पळोवपाक. सो त्या खातीर आमकां ते चार्जीस ते पयलीं पळय जे चार्जीस आशिल्ले ते परवडना. सो आमी ते चार्जीस रिवायज केल्या, रिजर्वेशन घेतल्या. सो जानेवारीच्यान रिवायज चार्जीस लागतले हॉटेलांक. हॉस्पिटलाची कितें जालां, हॉस्पिटलाची गार्बेज कलेक्शन करता थोडे ते तांकांय बी चार्जीस लागतले. नॉन बायोमेडिकल वेस्ट पळय आसा ते हॉस्पिटलाचे आमी कलेक्ट करता थंय तांकांय चार्जीस लावपाचें डिसिजन घेतलां, रेजोल्युशन घेतलां. उचित सॅलरीचे ते व्हेरीफाय करपाचें. सॅलरीचे बद्दल ताका कितें आसा, फिक्स सॅलरी फिक्स जाल्या पळय तेजेर क्वेश्चन मार्क आहा. म्हणजे ताका सॅलरी फिक्स कितली जावपाक जाय आशिल्ली, तेज्या ताका अलावन्सीस बी कितें हे केल्ले आसा. सो ते व्हेरीफाय करचें पडटा वेदर इज एलिजिबल फॉर दोज अलावन्सीस. आतां पळोवया गोंयांतल्यो हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी. वेरेच्या श्री शांतादुर्गा निर्लेकरीण देवळान नवरात्रा उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो. खासा सजयल्ल्या मखरान श्रीदेवी शांतादुर्गा निर्लेकारिणीक दवरून भजन आनी आरती जाल्यो. ह्या मखर उत्सवाक भावीक व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले. व्हॅल्युएशन ऑफ एसेट्स ह्या विशयावेली राष्ट्रीय परिशद मडगांवां सुरू जाल्या. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान ह्या परिशदेचें उक्तावण केलें. इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हॅल्युअर्सच्या गोंय फांट्यान ही परिशद आयोजीत केल्या. ह्या संघटनेक सगळो आदार दिवपाचें उतर सार्दिनान दिलें. If you all move with any particular department, central government, my also office can come to the rescue so that we can accelerate the matter. But please start this process because it is very important. It is very important. But mind you, as I have already mentioned, you should also know about the seriousness of your job. आगोस्तीन दिकोस्ता धर्मापूर सिडली पंचायतीचो सरपंच म्हूण निवडून आयलो. नेटी फेर्रांव उपसरपंच म्हूण वेंचून आयली. I received only one application from Sri Rosario Manuel Agostino Marcelino Di Costa
for the post of Sarpanch. For the post of Deputy Sarpanch, Srimati Nati Guillermo Ferrao. Since out of 7 members, 4 members were present for the election. And since the only one application I received for the both posts, they have elected as unopposed. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.